कोई कचरो साफ करू कांयच ना, स्वच्छ आसा. आमचे माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी आम्ही पळयता की प्रत्येक पंचायत हार्डली कांयच कचरो दिश्टी पडना, पळय हाका कचरो म्हणनात जाल्यार पयलीं इतलो कचरो दिसतालो, इतले अवेअरनेस क्रिएट जाला, इतली सक्षम जाल्या आणि आपल्या प्रत्येक पर्या पंचायतीक अवॉर्ड मेळिल्लो आसा, आमच्या मावशी पंचायतीक मेळिल्लो आसा, ठाणे पंचायतीक मेळिल्लो आसा आणि बाकीच्यो आमच्यो पंचायती आसात त्योय मार्गार आसा अवॉर्ड मेळपा खातीर. आमी हांवें खरेंच लिटरली कचरो सोदतात आनी आमकां कचरो मेळना. हांवें बेश्टीच आमी पिशवी घेवन फिरतात, कचरो खंयच्यान हाडूं. स्वच्छता मोहीम यशस्वी जाल्या पर्या मतदारसंघान. खऱ्या अर्थान तर आमी स्पोर्ट्स ग्राउंडा कडेन आमी पळयलें की आमकां कचरो मेळूना. हरशीं इतलीं भुरगीं हांगा खेळटात पण सगळीं भुरगीं अवेअरनेस क्रिएट जाला. हांगा आमकां एक क्वचित स्वच्छ पडटा पळय कचरो ना. आमचे ह्या वर्सा इतलो कमी कचरो मेळ्ळो. फुडल्या वर्सा आमी जेन्ना स्वच्छता मोहीम करतले, अभियान करतले तेन्ना आमी पळयतले की कांयच कचरो मेळपाना. प्रत्येक पंचायत आनी काम करतली. आज आमी पर्या पंचायतीन आसा आनी पर्या पंचायतीन बरेपैकी काम केल्लें आसा म्हणून आमकां कचरो दिश्टी पडना. फुडल्या वर्सा आमी दुसऱ्या पंचायतीन या मोहल्ल्या पंचायतीक आज आमचे स्वच्छ भारत अभियान हाजी मोहीम आमी हांगा हो स्वच्छताचो ही एक मोहीम आमी जी माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी हांणी जी 2014च्यान सुरू केल्ली. प्रत्येक वर्सा ही मोहीम आमी फुडें व्हरता आणि आज आमच्या मतदारसंघान पर्या पंचायतीन आमी हे स्वच्छताचो एक हो कार्यक्रम एकत्र येवन आमी सगळे पंच मेंबर, सरपंच, आमचे ZP, आमचे बूथ अध्यक्ष, बूथ मेंबर सगळे आमचे प्रत्येक कार्यकर्ता हांगा एकत्र येवन 70चे पर्या मतदारसंघाचे आमी एकत्र येवन ही मोहीम यशस्वी केल्ली आसा. हे जी माननीय प्रधानमंत्रीची एक संकल्पना आशिल्ली, तांणी एक संकल्पना की ते सदांच म्हणटात की एक जे स्वच्छ भारत म्हणजे जेन्ना स्वच्छ भारत म्हणल्यार स्वस्थ भारत आणि स्वस्थ भारत म्हणल्यार समृद्ध भारत. आणि आमचे तर भारत समृद्ध जावपाक जाय जाल्यारच आमची जी विकसित भारत 2047 आणि विकसित गोंय 2037 ही जी संकल्पना आसा ही तर यशस्वी जावपाक जाय. आणि जे स्वप्न आसा हें साकार जावपाक जाय जाल्यार खरेंच अर्थान आमचे प्रत्येक गांव, आमचो प्रत्येक घर स्वच्छ आसपाक जाय. आणि स्वच्छतानच आमकां स्वास्थ्य आमचे इम्प्रूव जाता. स्वास्थ्यानच आमचे एक भारत समृद्ध जातलो, एक गांव समृद्ध जातलो, गोंय राज्य समृद्ध जातलें. आणि प्रत्येक वाडो, प्रत्येक गोंय राज्य आणि प्रत्येक राज्य जेन्ना समृद्ध जातलें तेन्नाच भारत खऱ्या अर्थान समृद्ध जातलें. आणि प्रत्येकाक भारताचो प्रत्येक नागरीक सशक्त आणि सक्षम आणि समृद्ध जातलो. म्हणून व्हेरी इम्पॉर्टंट सिवीक सेन्स म्हणटा ती प्रत्येक नागरिकान इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आमी एक सरकार म्हणून काम करता.
सरकार म्हणून टुरिझम डिपार्टमेंट आसूनी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसूनी, प्रत्येक डिपार्टमेंट आसूनी ते प्रत्येक डिपार्टमेंट आपले आपले कार्य करतात. पण जेन्ना एक नागरीक एक खंयच्या जाग्यार वता, तो एक व्हाळ आसूनी, एक नदी आसूनी, एक वॉटरफॉल आसूनी, एक जंगल आसूनी, की एक टुरिझम म्हणजे आमचो बीच आसूनी, प्रत्येक जाग्यार जेन्ना एक टुरिस्ट वता की एक गोंय राज्याचो नागरीक वता, ताणें स्वता जावन जे आपल्याक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय की हो आपलो जागो, हो आपली धरती, ही आपले राज्य, आनी तें तर आपूण तर स्वस्थ दवरतलो, ताजे तर स्वास्थ्य वाडयतलो, हे तर आमकां समृद्ध जावपाक जाय जाल्यार प्रत्येक मनशान आपूण जावन आपलो जो भोंवतणी जो कचरो आसा तो आपूण जावन आपणें साफ करपाक जाय. असो पिशव्यांनी आपल्या बटव्यांनी घालून तो परत घरा व्हरचो म्हणून हांव प्रत्येका कडेन मागता. तुमी जे आतां वॉटरफॉल टुरिझम इज पॉप्युलर ॲट दीस टायम, कित्याक आतां मॉन्सून सीजन, सो हांव मागता की जेन्ना तुमी वॉटरफॉलाचेर वता, थोडे वॉटरफॉल आमचे फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन मेंटेन करता, थंय तुमी पळयतले की थंय कचरो तुमकां दिश्टी पडपाना, कित्याक आमी थंय लोक घातिल्ले आसा साफ सफाई करपाक. बट देर आर लॉट ऑफ वॉटरफॉल्स वीच आर नॉट मेंटेन बाय GFDC ऑर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. सो थंय जे अनमॅन्ड वॉटरफॉल्स आसा, तुमचे कडेन मागता जेन्ना तुमी जावन वता, तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून तुमी कचरो व्हरतात, तुमी कितें पिकनीक करपाक वतात, थंय जेवपाक वतात, खावपाक वतात, मजा करपाक वतात, ती तुमी जो कचरो तुमी जे मटिरियल तुमी व्हरतात थंय पिकनीक करपाक, तो जेन्ना कचरो जाता तो तुमी अशे पिशव्यांनी घालात, तुमच्या बटव्यांनी घालात आनी परत तुमच्या घरा हाडात. कित्याक तुमच्या घरा काय तुमी तसो कचरो करनात. आमी जेन्ना जेवतात, आमी कितें वतात, आमी डस्टबिनान घालतात आमच्या घरा. सो जशें आपलें घर, आपलें देवूळ जेन्ना आमी साफ सुथरें दवरतात, तशेंच आपल्या घराचो भोंवतणचो वाडो, आपलो पंचायत आनी आपलो गांव आनी जे बाकीचे जे गांवांत जे कितें हे वॉटरफॉल्स आसूनी, नदयो आसूनी, शेतां आसूनी, भाटां आसूनी, हे सगळे आपले साफ सुथरे बीच आसूनी, हे सगळे साफ सुथरे दवरपाक जाय. आनी प्रत्येकाची नागरिकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी मागता की आमी प्रत्येकान एक एक करून आज एक ठामपणान एक निर्णय घेवया की आमी प्रत्येक जाण जेन्ना खंयचे अशे सायटीर वतले, एन्जॉय करपाक वतले, ते वॉटरफॉल आसूनी की बीच आसूनी की नदी आसूनी की समुद्र आसूनी, आमी हो कचरो थंय करपाना. प्रत्येक जो कचरो आसा आमी अशे गार्बेज बिनान आनी गार्बेज अशे हातून डस्टबिनांनी घालून आमी तो कचरो साफ सुथरो दवरतले, आमचो वाठार साफ सुथरो दवरतले, जाल्यारच खऱ्या अर्थान जे आमचो देश आसा तो स्वच्छ जावन स्वास्थ्य ताजे इम्प्रूव जावन समृद्ध जातलो. सो आज आमी एक कितें म्हणटा ते निर्णय घेवया की प्रत्येक जाणांनी, हांव मागता आनी आमी बी आमचे मतदारसंघाचे, आनी म्हाका खूब अभिमान आसा आमचे प्रत्येक पंचायतीचो. म्हज्यो 8 पंचायती आसा आनी कितल्योश्यो पंचायतीक ऑलरेडी अवॉर्ड बेस्ट पंचायत म्हणून अवॉर्ड मेळिल्लो आसा, कित्याक तांचे पळय जे गार्बेज कलेक्शन जे मेथड आसा ती खूब बरे पैकी ते इम्प्लिमेंट करतात. प्रत्येक पंचायतीन आमची MRF शेड आसा आनी प्रत्येक पंचायत बरे पैकी गार्बेज कलेक्शन करून तांकां आमचे 3-4 पंचायतीक बेस्ट पंचायत म्हणून अवॉर्ड मेळिल्लो आसा. आनी बाकीच्योय बी पंचायती उरल्या त्यो म्हाका खात्री आसा की फुडल्या वर्सा भितर ते ऑटोमॅटिकली तेय बी एक कॉम्पिटिटीव स्पिरीट निर्माण जावन प्रत्येकाच्या मदीं तेय बी पंचायतीक बेस्ट पंचायत म्हणून अवॉर्ड मेळटलो. आनी आमी पर्या मतदारसंघान आनी 70 आमी सगळी निर्णय घेतली की आमी आपलो वाठार स्वस्थ आनी स्वच्छ दवरतली आनी आमचो देश समृद्ध करपाक आमी तातूंत भागीदार जातली. परत एकदा आमचे हे मोहिमा खातीर सगळ्याक खूब खूब आभार की तांणी व्हड संख्येन आज हांगा भागीदार जाले आनी अशेंच करून एकत्र येवन जे कितें आमचे कार्यक्रम आसा, माननीय मोदीजीचे जी कितें संकल्पना आसा ती पूर्ण करपा खातीर आमी सदैव एकत्र येवन फुडें सरतली. देव बरें करूं सगळ्यांक.